लुकाचे सुवार्तेंत जाकारी आणि एलिझाबेथीक एकेच मांचेर हाडून सोडवणेचे चरित्रे काणयेंत ताणी केळुल्लो आपापलो खाशेलो पात्र विवरूंच्यांत लूक सुवार्तेगार यशस्वी जाता. सुवार्ता जाकारी विशीं मात्र उलयना, बगर तो जाकारी आणि एलिझाबेथ ह्या दोगांय विशीं उलयता. जाकारी याजक तर एलिझाबेथी याजकी कुळयेची म्हणून ताणें वळख करून दिल्या. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंतां आसलीं म्हणा आनी दोगांय देवाचे उपादेश आनी नियमां आक्षेपाविणे पाळटालीं म्हणा. तांकां भुरगीं नासलीं आनी ती दोगांय उतार प्रायेक पावुल्लीं म्हणा. ह्या उतार प्रायाच्या होकलांनी न्हवऱ्याक लुकाचे सुवार्तेन दादलो आनी स्त्री म्हणून भेद करून लेखिनासता सुवार्तेचें समतोलन वा बॅलन्स दाखोवन दिलें. ह्या सर्व मध्ये भोडव्यान स्नानीक जुवांचो जल्मय कळीत करच्या वक्ता स्नानीक जुवांचे मिसांवय कळीत केलें. ह्या मिसांवा पैकी एलिया प्रवादीचेंच मिसांव म्हणजे इस्रायलाच्या भुरग्यांक सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतुचें, बापाय भुरग्यांची काळजां परत एक करचें, अविधयांक नितीवंतांचे वाटेक परतुचें आनी अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्ज आयती करचें ताचें मिसांव म्हणून व्यक्त जालें. नितीवंतांचो पूत जावन म्हणजे जाकारी एलिझाबेथीचो पूत जावन जल्मल्लो स्नानीक जुवांव आमकांय नितीवंतांचे वाटेक म्हणजे क्रिस्ताक वळखुचे भावार्थाचे वाटेक हाडचो संदेश घेवन आयलो म्हणच्यात सुवार्तेचें समतोलन शिकाराकच पावलां.